प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 17वो आयतार आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय स्वर्गीचें राज शेतांत लिपलोल्या एका थेव्या परी. मनशाळ नदरेन मोलाच्यो वस्तू जावं दुडू ग्रेस्काय आमचो थेवो आनी हो थेवो आमी सांबाळटा. पूण आमकां क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक स्वर्गीचें राज जावन आसा व्हडांतलो व्हड थेवो. आयज जेन्ना बागयोन जोकी आनी आना, बागयोंत आंकवार मारयेची बापूय आनी आवय हांचो उगडास आमी करता आनी शेपाय शेमायचो दीस समोरमता तेन्ना पाप सायब फ्रांसीस आमकां उगडास करून म्हणटा, शेपाय शेमाय जावन आसा आमची ग्रेस्तकाय आनी ह्याच खातीर ती आमकां मोलाची देखून तांचो सांबाळ करूंक आमकां जबाबदारी. पवित्र पुस्तक आमकां बागयोन जोकी आनी आना हांचे विशीं कांयच सांगना. बोगोर हेर बरोवपा जावं जाकोबाचें ती आंकवार मारयेची बापूय आनी आवय म्हूण सांगता. जोकी ह्या नांवाचो अर्थ देव राखता, जाल्यार आना ह्या नांवाचो अर्थ कुरपा. आंकवार मारयेचें देणें तांच्या मागण्याचो फळ कसो 100 वर्सांनी तांकां मेळ्ळो. जोकी आनी आना जेजूची शेपाय शेमाय. आनाच्या कुसव्यान आंकवार मारिया पातोक नासतना जल्मली. देवाक बासावणी करून आंकवार मारिया 3 वर्साचें आसतना तांणी ताका देव मंदिरांत भेटयलें. जोकी आनी आना दर एका आवय बापायक भावार्थाचे, विस्वाशीपणाचे आनी पवित्रतायेचे नमुने. आयची वाचपां थेव्या विशीं आमचें मन उजवाडायतात. पयल्या वाचपान सालमो राजाक स्वप्नांत देव दर्शन दिता आनी कितें जाय तें माग म्हणटा. आपलो थेवो खंय आसा तें वळखून आपल्या थेव्या देवा कडेन तो जाणवाय मागता. बरें आनी वायट विवेकान वळखून घेवन आनी देवान आपल्या हातांत घातलेले परजेची सेवा चाकरी करूंक तो जाणवाय मागता. दुसऱ्या वाचपान बागयोंत पावलू आमकां जोण एकल्याक आमच्या आपोवण्याचो उगडास करता आनी जो कोण देवाक आपलो थेवो करता ताच्या बोऱ्याक देव वावुरता म्हूण संदेश दिता. शुभ वर्तमानान जेजू स्वर्गीचें राज शेतांत लिपयलोल्या एका थेव्याक सोर करता. जेजूच्या काळार लोक आपली ग्रेस्तकाय शेतांत लिपोवन दवरतालीं. जेन्ना ह्या वोपारींत मनशाक थेवो मेळटा तेन्ना तो थंयच लिपोवन दवरता आनी आपल्या लागीं आसलें तितलेंय विकता आनी तें शेत विकतें घेता आनी थेवो आपल्याचो करता. देवाचें राज मोलाचें आनी हें राज आमचो थेवो. तें जोडून घेवंक आमी बारी वावुरची गरज आसा. आयज जेन्ना आमी शेपाय शेमायचो दीस समोरमता तेन्ना ती जावन आसात आमकां देवाची ग्रेस्तकाय. तांच्या जाणटेपणार, तांच्या अशोकतायेंत तांकां सोडून दिवचे सुवातेर तांचो सांबाळ करूंक आनी तांच्यांत आसलोलें बरेपण आमी फुडें व्हरूंक आमकां जोण एकल्याक देवाचो उलो. देवान दिलोल्याचो आमी सांबाळ करता तेन्ना देव आमचो सांबाळ करतलो आनी आमकां देण्यांनी भरतलो. आमकां तापयतात, शिडकायतात, आमचेर बोबाट करतात ती जायते पावट आमकां आवडना. तांचे तावन पयस रावूंक आमी आशेता. पूण असलीं मनशां अदीक करून आमची शेपाय शेमाय आमचो फुडार चित्तात म्हूण वळखून घेवंक आमी विसरता. आमी बरें तें करतात तेन्ना आमकां शाबासकी दिवन आमची उमेद भरतेन वाडयतात जाल्यार आमचो स्वभाव वायट दिशेन ओडून वेता तेन्ना आड्डून तापोवन आमकां बरें तें करूंक ती शिटकायता. आमच्या शेपाय शेमाय वरवीं आमकां भावार्थ फावो जाला. आमच्या शेपाय शेमायन त्याच भावार्थान वाडोवंक आमकां शिकयला. प्रितीच्यानो, ह्या नियाळाचो फळ कसो आमच्या जिवितांत 3 पावलां आमी मारुया. पयले सुवातेर जेजूक आमच्या जिविताचो थेवो करुया.
जेजू आमची खरी गिरेस्तकाय, तोच आमचो थेवो. देवाचें राज आमचे मदें आसा. जेजू जावन आसा देवाचें राज. सामारितान ओस्तोरेक जेजू मेळ्ळो तेन्ना तिणें सगलें सोडून दिवन जेजूक आपल्या जिविताचो माज केलो. जाकेवाक जेजू भेटलो तेन्ना ताणें आपल्या लागीं आसलें तें दुबळ्यांक दिलें, आपलें जिवीत न्हवसोल्लें आनी जेजूक आपली गिरेस्तकाय म्हूण ओळखून ताका ताणें आपलो थेवो केलो. हेच दिशेन आमचें पावल मारून बागयोंत पावलूची उतरां आमचीं करुया. म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त, तोच म्हजो थेवो. दुसरे सुवातेर देवाचे जाणवायेन वाडुया. आपल्या संबंदान रावतल्यांक देव जाणवायेन वाडयता. जाणवाय बरें आनी वायटा मदें अंतर करून आनी वायट पयसावूंक आनी बरें तें आपणावूंक आमकां गरजेची. देवाची जाणवाय आमी कित्याकूच सोर करूंक जायना. ही जाणवाय आमची गिरेस्तकाय, आमचो थेवो. मागण्यांत वेळ सारून देवाचें उतर वाचून आनी दोयाळ कोरन्यांतल्यान देवाचे जाणवायेन वाडुया. आनी तिसरे सुवातेर आमच्या शेपाय शमायचो सांबाळ करुया. ती आमची गिरेस्तकाय. जें बरेपण आमी अनुभवता, जी आकारणी आमी घेतल्या, ज्या गुणांनी आमी वाडल्या, ज्या बेसार आमी आसा, ते आमच्या शेपाय शमायक लागून. ताणें ओपलोल्या बऱ्या बियांचो आमी फोळ दिवंक फावो. तांचे पासत देवाक आर्गां दिवया आनी मरून गेल्याक तांकां स्वर्गीचें सूख आनी जिवी आसलोल्यांक बरी भलायकी मागुया. सदांच तांच्या उपकारांत रावून बरें उतर तांकां दिवया. तांची सेवा चाकरी करुया आनी तांची राखण करून तांकां सदांच खुशाल दवरुया. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 6व्या आवेसवरान 21वे वळींत जेजू आमकां म्हणटा, तुजो थेवो आसा, तुंय तुजें काळीजूय आसतलें. स्वर्गा राज्यांत पावयता तसले थेवे एकठांय करून तुजें पावल फुडें मार. पयलें स्वर्गीचें राज सोद आनी हेर सगलें देव तुका दितलो.